न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरान खंयच्यो महत्वाच्यो घडणुको घडल्यात ताचो आमी एक धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यान पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावसा कडेन। सुरवातेक खेळामेळ्या बातमेच्यान सुरवात करता। आयज इंडिया वर्सीस इंग्लंड 4थी टेस्ट मॅच चालू आसली। रांचीन ही टेस्ट मॅच जाली आनी हे टेस्ट मॅचीन भारतान इंग्लंडाक 5 विकेटींनी हारावन जैत मेळयला। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार 5 मॅचींचे हे टेस्ट मेळ्ळेत। भारतान ही जी मालिका आशिल्ली ती 3-1 अशी बॉल्सान घातली। चेतेश्वर पुजारा आनी हनुमा विहारी सारक्या बऱ्या खेळगड्यांक ह्या पंगडान स्थान दिवंक ना म्हणून खंय तरी BCCIचेर खरो टिका जायत आसा। दुसरे वटेन रजत पाटीदार जाका ह्या पंगडान आस्पावन घेतिल्लो, ताची सुरवाती पासून जी 5 हेतून जो तो खेळ्ळो तातूंत जी कामगिरी पळयली जाल्यार सामकी बाबत कामगिरी जावन आसा। ताचे कामगिरीचेर सगळ्यांचेर लक्ष आशिल्लें। भारत आनी इंग्लंड हांचे तिसरे टेस्ट मॅचीन तांकां पदार्पण करपाची संद मेळिल्ली, पूण ताची जी कामगिरी पळयली जाल्यार सामकीच बाबत जावन आसा। आनी चेतेश्वर पुजाराक आनी हनुमा विहारी जे डॉमेस्टीक क्रिकेटान सामकी बरी कामगिरी करत आयल्यात तांकां कुशीक दवरून एका तुमी कित्याक संद दिली। दुसऱ्या एक कमकुवत संघाड ताका जर चान्स दिल्लो जाल्यार समजूं येतालें, पूण इंग्लंडा सारक्या बऱ्या पंगडार ताका संद दिली म्हणून खंय तरी एक जे क्रिकेट खेळगडे आहेत ते सामकेच नाराज आसात। दुसरे वटेन सरफराज खान, यशस्वी जयस्वाल आनी शुभमन गिल ह्या तिगांयनी बरी कामगिरी करून आपले पंगडांतली जी सुवात आहा ती सामकी घटमूट केल्ली आसा। ही जाली खेळामळा वयली बातमी। दुसरे वटेन बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान जो रेंट कॅब आसा तांचेर सामकीच तिडक उक्तायल्या। तो म्हणटा रेंट कॅब भाड्यान दितना ड्रायव्हर कित्याक दिनात, कित्याक जे भायले जे पर्यटक येतात गोंयांत ते कशे नेम पाळिनासतना कश्यो गाडयो चलयतात। मागीर जो काल पयर जो एक्सिडेंट जाल्लो मांडवी पुलाचेर त्या अपघातात एकल्याक जीव वगडावचो पडिल्लो। सो रेंट कॅब दितना रेंट कॅब धन्यांनी एक ड्रायव्हर दिवचो अशी तरेची मागणी ताणें केली आसा। सरकारान हाचेर विचार करचो अशी मागणी ताणें केली आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यात, त्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवच्यो। आतां आमी वचूया आमचे सब एडिटर उशा कडेन। फाटींच 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती दिसाक सांज जुजे दियारियल ह्या वाठारांत 2 पंगडां मदीं वातावरण बरेंच तापलेलें आनी ह्याच संदर्भान त्याच दिसाक थंयच्या वाठारान जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतलो बसोवपाचो आसलेलो ह्या संदर्भात दोनी पंगडां मदीं झगडे पेटलेले आनी जो मंत्री सुभाष फळदेसाय आसा तो थंय उपस्थित आसतना तेजेर लोकांनी माती शिटकावन मारलेली आनी दुसरे दीस 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाल्लो आनी जो हो गुन्यांव नोंद केल्लो तो फाटीं घेवचो थळावो आमदार आसा क्रूज ताणें मुख्यमंत्र्याक पत्र भेटयिल्लें आनी जो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा फ्रांसीस सार्दीन ताणेंय सांगलेलें की जे गुन्यांव नोंद केल्या ते फाटीं घेवचे म्हूण। पूण आयज जे शिवप्रेमी आसा तांच्यांनी जो दक्षिण गोंयचो जिल्लो अधिकारी आसा ताका वचून निवेदन दिलें की हे जे गुन्यांव आसा ते खंयच्याय परिस्थिती फाटीं घेवपाचे ना म्हूण। आनी जी दुसरी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार जी आमचे फोंड्या महालांत आसलेले साफा मशीद तेजो जो तळयेचो वाठार आसा तो एका बाजून कोसळ्ळा आनी तेका वेरोय पडल्या। फाटींच एक काम केल्लें म्हणटात, पूण हो जो मार बसला तो जो थंय राष्ट्रीय महामार्ग आसा तेजेर जी जड वाहनां वयतात ताका लागून बसला असो साफा मशीदाचो जो अध्यक्ष आसा ताणें सांगलेलें आसा आनी हेजें काम आतां हातीन घेतलेलें आसा आनी 2 म्हयन्या भितर हें काम पुराय करतलो अशेंय ताणें सांगलेलें आसा। ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी विस्तारान 7च्या बुलेटिना मुजरत पळोवच्यो।
साज उजेदी आरियल वाठारान शिवजयंती दिसा 2 पंगडां मदीं वातावरण बरेंच तापिल्लें आनी हाका लागून 20 जाणांकूय तांचेर गुन्हो दाखल केल्लो. मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी कडेन. समिता, एक बातमी जी महत्वाची आसा, सूचना चायल्ड मर्डर केस दीस गाजता. नव्या वर्साकसून आमकां जर आयकोंक कितें येयलां, जेणें प्रत्येक काळजाक हात घातला, एका आवयन आपल्याच भुरग्याचो खून करपाचें हें प्रकरण. सो सूचना सेठ जी सद्या दुबावी संशय आरोपी म्हणून पुलिसेच्या अटकेन आसा, तिची पुलीस बंदखण फुडल्या 10 दिसां खातीर वाडयल्या. तशेंच तिच्या बापायन तिची मानसीक वैजकीय तपासणी जावची हे खातीर न्यायालयान अर्ज केल्लो. सो हो अर्जाचो जो निर्णय आसा तो कोर्टान राखीव दवरला आनी तो 28 तारीख मेरेन राखीव दवरला. ही एक बातमी. हेची सविस्तर रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. ते शिवाय दुसरी जी बातमी आयज आसा ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत स्टेशन येवजण जी चालीक लायला, जितून देशभरातले जे वेगवेगळे रेल्वे स्टेशन आसात तेंचे विस्तारीकरण, नूतनीकरण, तशेंच जे रेल्वे ब्रिज आसात तेंचे अपग्रेडेशन जातले. गोंयांत ह्या येवजणेचो लाव मेळ्ळा गोंयाक, आनी वास्को आनी कुडचडे, सावर्डे, काले ह्या स्टेशनांक ह्या येवजणे वरवीं हेचें नूतनीकरण जातलें. आनी एक म्हत्वाची बातमी ती म्हणजे दुबय एक व्हडली कॉन्फरन्स सद्या चलता. सो WTOची ती, आनी MC13 अशें त्या परिशदेचें नांव. सो जे ल्हान ल्हान राबणकर आसात तेंकां तेंचो फुडार काळखात आसा सद्या, तेंकां सरकारी येवजण्यो दियात, तेंच्या उपजिविकेचेर कोणेच येवचें न्हू, तेंकां सांबाळात आनी तेंकां प्रमोट करा अशी मागणी. आनी हितून बांगलादेश, आफ्रिका, तशेंच भारत आनी हेर देशांनी वांटो घेतला. सो गोंयचो ऑलेन्सियो सिमोयज थंय गेला आनी भारताचें प्रतिनिधित्व वाणिज्य मंत्री आमचो पियुश गोयल करता. सो राबणकाराच्या फुडाराचो विशय थारावपी ही कॉन्फरन्स आसा. सो ह्यो सगळ्यो बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. येस रश्मी, आतां आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन. समिता, फाटल्या कितलेशेच म्हयने सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा तें चालू आसा आनी अशेंच ज्यो घडणुको आसा ताच्यो पयलीं घडल्यात. आयज पणजे आझाद मैदाना लागसार असोच एक ट्रक जो आसा तो मातयेंत रोमलो. तो उदकाचे कॅन कॅरी करतालो आनी हाका लागून मात ह्या अपघातात कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. पूण जे थळावे थंय आशिल्ले तांच्या म्हणण्या प्रमाणे जर हो तो ट्रक लवणिल्लो जाल्यार घडये जे थंय सायडीन पार्क केल्ल्यो गाडयो आशिल्ल्यो तांचेर पडून तांचें लुकसाण जावंक शकतालें. सो कंत्राटदाराच्यो बेजबाबदारपणा अशे थळाव्यांचे आरोप आसा. सो हाचेर कितें तें फुडें आमकां रोखडेंच कळटलें. स्मार्ट सिटीक लागून आज आझाद मैदाना कडेन एक ट्रक जो आसा तो रोमिल्लो आसा. फाटले कितलेशेच दीस जाल्यार आमी पळयता त्या स्मार्ट सिटीक लागून लोकांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो आनी पणजेकारांक जो आसा सगळ्यांत चड हाजो त्रास जाता. तर सरकारान लोकांच्या जिविताचो विचार करून हें उदरगतीचें काम जें आसा तें फुडें व्हरचें अशी मागणी जाता. आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी बातमी जी रगाडा न्हंयची रगाडा न्हंयचें उदक जे प्रदूशीत जाल्ल्यान तें थळाव्यांक ते पिवचे पडटा त्रास जाता. ताका लागून तेंच्यांनी मागणी केल्ली की प्रदूशीत जाल्यार हेजेर आमकां रिपोर्ट दिया म्हणून तेंच्यांनी मागणी केल्ली. ताका लागून आयज तेंच्यांनी ही बसका घेतली पंचायती वांगडा. तेंच्यांनी 3 निवेदनां दिलां की हे 3 निवेदन वेगवेगळे तेंचे मागण्यो आसा ते तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलें. आनी तशेंच म्हणजे आनी एक जी घडणूक घडला की परवरे एके गाडयेक आपूण अचकीत उजो पेटलो. तो उजो कसो पेटलो, कितें पेटलो हेजी हें ना, पण सुदैवान ते ड्रायव्हर सेफ आसा. दुसरी जी बातमी म्हणल्यार सावड्ड्या अशे रोडचे अशीर आसा जे खूब वलता बिलता. ताका लागून जी फुडल्यान येता पळय ती गाडी दिसना. ते गाडी दिसनाशिल्ल्या अपघाताचें प्रमाण वाडटा. सो ते PN सांगलां की थंयसर जे सायडीक ती उपाय योजना करतलो म्हणून. ही ज्यो 3 बातम्यो त्यो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तर ऐश्वर्यान आमकां रस्त्याची तशेंच उजो लागपाची घडणूक सांगिल्ली आसा. हालीं तुमी जाणाच आसतले अपघाताचें प्रमाण वाडतूच आसा आनी हाजेर नियंत्रण हें आमीच हाडपाक शकतात. कार चालक तशेंच दुचाकी चलोवप्यांनी सगळे येरादारीचे नेम पाळचे आनी वेवस्थीत आपली गाडी चलोवची आनी जिविताची आपल्याच्या काळजी घेवची. तशेंच आनी परवरी बी उज्या लागपाची घडणूक आमकां ऐश्वर्यान सांगिल्ली आसा. तर ही सविस्तर आमच्या 7च्या बुलेटिनाक तुमी पळयात. तशेंच आतां आमच्या सब एडिटर्सांनी ज्यो तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो विस्तारान पळोवपाक आमचे 7 PM गोमंतक टुडे पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.